Utpoti, chapter 38. त्या काळार जुडा आपल्या भावांक सोडून वचून हिरा नांवाच्या अदुल्लामेतागेर रावूंक लागलो. थंय शुआ नांवाच्या एका कानानीत मनशाची धूव जुडाक दिश्टी पडली. तो तिचे कडेन लोक जावन तिचे सोरशी न्हिदलो. ती गोरबेस जाली आनी तिका एक भुरगो जल्मलो. हाका एर नांव दिलें. ती दुसरे फावट गुरवार जावन तिका एक पूत जल्मलो आनी हाचें नांव ओनान. तिसरे फावटी तिका भुरगो जल्मलो आनी हाका शेला नांव दिलें. हो भुरगो जाल्लो तेन्ना ती केजीब गांवांत आसली. मालगोड्या पुताक एराक जुडान एक बायल हाडली. तिचें नांव तामार. पूण जुडाचो मालगोडो एर वायट मार्गान चलतालो. हें सर्वेस्पराक मानलें ना देखून ताणें ताका मारून उडयलो. जुडान तेन्ना एराच्या भावाक ओनानाक म्हणलें, चल, तुज्या सोंपलोल्या भावाचे बायले लागीं एकवट कर. तिच्या पतीचो भाव कसो हो कायदो तिचे सवें पाल आनी संसद तुज्या भावाक उत्पन्न कर. संसद जाल्यार आपली जावची ना म्हूण ओनान जाणा आसलो. देखून तो आपणा वरवीं आपल्या भावाक दायजी जावचो न्हय म्हूण आपले वनये सोशी न्हिदतालो तितलेय फावटी तो आपलें बीं जमनीर उतयतालो. हें ताचें कर्तूब सर्वेस्पराक चड वायट दिसलें आनी हाकाय ताणें मारून उडयलो. तेन्ना जुडान तामाराक आपले सुनेक म्हणलें, आतां तूं बापायच्या घरा वच आनी म्हजो पूत शेला व्हड जायसर तुज्या विधवेपणाच्या बेसार राव. अशें तिका सांगलें कित्याक हेरां पुतां भाशेन शेलाचोय जीव वचत म्हूण तो भियेलो. आनी तामार गेली आनी आपल्या बापायच्या घरा रावली. आनी जायत्या काळान शुआची धूव जुडाची बायल मेली. तिची दूख करून सोमतोच तो आनी ताचो अदुल्लामाचो इश्ट हिरा तिमना गांवांत गेले. हांगा ताच्या मेंढरांक तासताले. तिचो सासरो मेंढरांक तांसूंक तिमना वेता म्हूण तिका कोणेन सांगलें. तेन्ना तिणें आपली विधवेपणाचीं वस्त्रां काडलीं आनी आपलें रूप लिपोवंक तोंडार एक व्हेव घालून एनायमाच्या मुखार तिमना वेत्या रस्त्यार ती बसली. शेला जुडाचो धाकटो पूत आतां बरो वाडला म्हूण ती जाणा आसली, तरी आसतना तिका ताचे कडेन काजार केली ना. तिणें आपलें मूख धांपलोलें म्हूण जुडान तिका वळखूंक ना. ताणें ती एक नायकीण म्हूण तिका धरली. तो रस्त्याचे देगेर तिचेशीं गेलो आनी ताणें म्हणलें, पळय, म्हाका तुजेशीं न्हिदून दी. आपली सून म्हूण तो नकलोच आसलो. तुजेशीं न्हिदूंक तूं म्हाका कितें दिशी? तिणें विचारलें. जुडान म्हणलें, म्हज्या हिंडांतलो एक बोकुडलो. बरें तर, पूण हो बोकुडलो म्हाका मेलोसर आतांच म्हाका कसलोय इसारो दी. ताणें म्हणलें, तुजे कडेन हांव कितें जामीन दवरूं? तिणें म्हणलें, तुजी उतराची मुदी, गोफ आनी हातांतलो दांडो. तेन्ना ताणें त्यो वस्तू तिका दिल्यो आनी तो तिचेशीं न्हिदलो आनी ती गोरबेस जाली. तामारान हीं आडेचीं वस्त्रां सोडून
आपली विधवेपणाची वस्त्रां न्हेसली. जुडान तो बोकडो दिवन हिराक आपल्या इश्टाक तिचेशी धाडलो आनी जामीन कश्यो दवरलेल्यो वस्तू तिचे कडल्यो परत हाड म्हूण ताका सांगलें. हिराक ती मेल्लीच ना. मागीर ताणें थंयच्या दादल्यांक विचारलें, इनायमांत रस्त्या कुशीक एक नायकीन आसली ती खंय आसा? तांणी सांगलें, हे सुवातेर एकूय नायकीन नासली. तो परत आयलो आनी जुडाक म्हणलें, ती म्हाका मेलूंक ना आनी एकूय नायकीन थंय नाच म्हूण गांवच्या दादल्यांनी सांगलें. त्यो वस्तू तिकाच दवरून दी. आमी आतां केन्नाचो माल जावची गरज ना. ती तुमकां मेळूंक ना खरी, पूण हांवें तिका बोकडो धाडलोलो. हे घडणे उपरांत सुमार 3 म्हयने जाले तेन्ना कोणेन जुडाक सांगलें, तुजी सून तामार नायकीन कशी रावन पदवार आदारलेल्या आनी ती गरबेस जाल्या. तेन्ना जुडान हुकूम घालो, तिका भायर हाडात आनी तिका लासून मारात. तिका भायर काडून हाडली तेन्ना तिणें आपल्या सासूक सांगूंक धाडलें, त्या दादल्याचो ह्यो वस्तू आसात जाचे वरवीं हांव गरबेस जालें. आनीकूय तिणें सांगलें, ह्यो वस्तू मुदी, गोफ आनी दांडो. कोणाच्यो त्यो थारायात. जुडान त्यो वस्तू वळखल्यो आनी म्हणलें, ती प्रमाणीक आनी हांवें चूक केली. हांवेंच तिका भोंग केलें. शेलाक म्हज्या पुताक तिचो पोती करूंक हांवें दिलें ना. आनी जुडान आनीक तिचे लागीं कुडीचो एकवट केलो ना. तिचो परसूत जावचो वेळ पावतोच तिका झोवळें जातात म्हूण कळ्ळें. सुट्टाली तेन्ना एकल्यान आपलो हात भायर घालो. वैजिनीन ह्या हाताक धरून एक तांबडें लाल सूत बांदलें आनी म्हणलें, हो पयलो जल्मलो. पूण ताणें आपलो हात भितर व्हेलो आनी ताचो भाव पयलो जल्मलो. आनी वैजिनीन म्हणलें, कसलें म्हूण दार तुवें तुकाच उक्तें केलें? ह्या पासत ताका पेरेज नांव दिलें. मागीर ताचो भाव जल्मलो. ताच्या हाताक तांबडें सूत आसलें. त्या पासत ताका जेरा नांव दिलें. देवाचें उतर हें.